नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय नियोजन आयोगान गोंयचे 4700 कोटींचे वर्सुकी येवजणेक दिली मान्यताय. येवजण पोरू परस 42% मायज. समाजीक वाठारांतल्या येवजण्यांचेर चड भर. गोल्डन जुबली कावन्सिलान दिलो आपलो अहवाल. गोंयच्या उदरगती खातीर मांडली 7 कलमी कार्यावळ. सुसंस्कृत, संतुलित, सुभिद्य आनी समृद्ध गोंय तयार करपाचें सपन. उच्च शिक्षण आनी संशोधन विधेयका आड देशभरांतल्या आदोगादांचो कोर्टाच्या कामकाजाचेर बहिष्कार. बार कावन्सिलाचे अधिकार सरकार काडून घेवंक सोदता म्हणून 2 दीस आंदोलन. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन बिरेस्तारा सावन सुरू. कामकाजात 2,000 प्रस्न. सरकाराची 8 विधेयकां. लोकांची नजर काँग्रेसीचे कामगिरीचेर. विजय म्हणटा गोंयान काँग्रेस भाजपाची युती. गोंयची मीन निर्गत देंवल्या 50% बार्जवाल्यांचो दावो. अर्थवेवस्थेचेर परिणाम जातलो म्हूण भंय. मायनीवेले डंप उबारपाक सरकारान बंदी घालची न्ही, बार्जवाल्यांची मागणी. आनी बुद्धीबळांत आनी जिणेंतय येस मेळोवपाक कार्यांत हाडची पडटा नवी दाद. 5 फावट आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ वस्ताद विश्वनाथन आनंदाचो सल्लो. आनंद म्हणटा शाळांनी सुरू करचो बुद्धीबळ अभ्यासक्रम. आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय नियोजन आयोगान गोंयचे 4700 कोटींचे वर्सुकी येवजणेक मान्यताय दिल्या. पोरू परस ही येवजण सुमार 42% मायज आसा. ते भायर आयोगान 70 कोटींचे खासा अनुदानय मंजूर केलां. मॉन्टेक अहलुवालियाच्या फुडारपणा खाला आयोगाची बुधवारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी गोंयच्या हेर मुखेल अधिकाऱ्यांकडेन बसका जाली. हे बसकेंत येवजणेक मान्यताय मेळ्ळी. येवजणेन सरकारान समाजीक वाठारांतल्या येवजण्यांचेर चड नेट दिला. गोंयची पोरूची येवजण 3,320 कोटींची आशिल्ली. Planning Commission, the plan of size of 4,700 crores, more by about 300 crores than what was projected in the 400 crores. 400 crores more than what was projected in the budget has been approved by Planning Commission. This is a increase of 42% over the last year's plan. It was 3270 crore last year. It is 4700 crore this year. And there are 70 crore special grants given by Planning Commission for various projects. In addition to what is normally accepted, there is an increase. They approved 233 crores increase, which we projected by giving 30% grant, 70% ARM. सरकारी नोकऱ्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं भरच्यो. वगीच कर्मचारी भरून तिजोरेचेर वजें घालचें न्ही. नागरीक कितले आनंदी आसात हें मोजमाप करपा खातीर सरकारान वेवस्था करची. गोंयचें पर्यावरण सांबाळपा खातीर बायोडायवर्सिटी कायदो करचो. शिक्षणीक मळार आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ सुरू करचें. ते खातीर $1 अब्ज कॉर्पस फंड करचो अश्यो म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो गोल्डन जुबली कावन्सिलान विजन डॉक्युमेंटांत सरकाराक केल्यात. गोल्डन जुबली कावन्सिलाचो चेअरमॅन दोतोर रघुनाथ माशेलकारान बुधवारा सांजे मुख्यमंत्र्यांक विजन 2035 डॉक्युमेंट दिलो. So our 7 arrows on which there cannot be any dispute is Suramya Goa, Susanskrit Goa, Santulit Goa, Suvidya Goa, Samruddha Goa, Sushasit Goa, Swanandi Goa. Now, what we are doing is that this report we are putting in public domain now. And for 2 months it will remain in public domain because it's for Goa. It is not something that is coming from the top and look, do it. No. You know, our GDP per capita is twice that of India.
By 2035, it is 4 times. Now, by 2035, India itself is going to be around $25,000 GDP per capita. So, how do we create a $100,000 GDP per capita, which is even ahead of the advanced world? So, there are ideas that have been kept, because it's not just tourism and it's not just mining that is going to give you that. What are the alternatives? So, there are number of suggestions and way. The concepts are excellent. The ideas, some of them are already under process. Since it's a vision for 2035, Yeah, it will probably take a year to sort of separate out the concepts and start putting them into ideas, except where the concepts are already with the government. So except those, I think I'm quite sure that a report will be implemented. So I think that aspect, in 5 years, most of the things will be moving in the right direction. But obviously, this will be happening after comments from the public. उच्च शिक्षण आणि संशोधन विधेयकाआड देशभरातल्या आदोगादांबरोबर गोंयच्या आदोगादांनी बुधवाराक कोर्टाच्या कामकाजाचेर बहिष्कार घालो. बिरेस्ताराय बहिष्कार चालूच आसतलो. वकिली वेवसाय आनी शिक्षणा विशीं वेगवेगळ्यो गजाली थारावपाचे बार कावन्सिल ऑफ इंडियाचे स्वायत्त अधिकार ह्या विधेयका वरवीं काडून घेवपाचो सरकार यत्न करता म्हूण आदवोगाद चाळवल्यात. देशभरातल्या मुखेल कोर्टा मुखार आदवोगादांनी ह्या विधेयकाच्या कॉपींक उजो घालो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान थोडे ॲक्ट पास केलेले आसा. त्या ॲक्टाक लागून पास करपाचे आसा. त्या ॲक्टाक लागून ते बाकीच्यांक मार्क आसता. म्हणजे उदाहरणार्थ तुगेल्या ॲडवोकेट सेशन असो पळय, बार कावन्सिल इंडियाचें हें वतलें. तशेंच आमचो नवो एक डिमांड आसा पयलींच्यान की आमकां गोंयचो हायकोर्ट स्वतंत्र कोर्ट आमकां मेळचो हेंवूय आसा. आनी तशेंच आमकां सगळे जे ॲडवोकेट्स आसा तांकां इन्शुरन्स कवरेज मेळचें. All the advocates of India severely condemn the action of Mr. Kapil Sibal for introducing such a bill, and we hereby declare that we'll maintain a strike for 2 days in protest against the bills which Mr. Kapil Sibal has introduced. Today all advocates are boycotted and no one has appeared in the court because of the strike. This will continue tomorrow also? Yes, tomorrow also we are on strike, so all advocates will not appear in the court. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.